स्टार्ट. नमस्कार, येवकार तुमकां. अयोध्येक प्राण प्रतिश्ठा जाली आनी ताचे उपरांत भारतभर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. आमी आसा सद्या वास्को शारान आनी हांगा कितें घडटा तें तुमचे मुखार हाडटा. वास्को शार वेगवेगळ्या कारणां खातीर पयलीं जाणा जातालें आनी आतां पळयलें जाल्यार एक वेगळ्याच म्हळ्यार पॉझिटिव्ह कारणां खातीर जाणा जाता. आमी जाणा जावन घेता की वास्को शारान हे निमतान कितें कितें केलें. जेन्ना अयोध्येक राम मंदिर बांदपाचो विशय सुरू जालो आनी जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान सांगलें की 22 जानेवारीक आमी ताचें लोकार्पण करतले म्हूण, तेन्ना पासून आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं एक हें आशिल्लें की कितें करपाचें काय म्हणून. तातूंत सगळे राम भक्त म्हणटकूच आमी सगळ्यांनीच जोर लायलो की आपापल्या वॉर्डान नाल्यार आपापल्या पार्टान कितें जाल्यार कितें करप. देवळांनी आपल्या परीन सगळें महाप्रसाद केलो, कोणें दिवे लायले, आरत्यो केल्यो, भजन केलें, थोड्या हातूंत होम घालो, थोड्या रामाचो हाजो पाठ केलो. अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. आमी ह्यो देवळांनी जरी जाल्यो जाल्यार सार्वजनीक रुपान सगळ्या वास्कोकारांक कितें तरी एक वेगळेपण दिवचें हाज्या फाटल्यान आमी एक जोर लायलो आनी आज तुमी पळयता तो आज हो कॉन्सेप्ट आमी एक हाडपाचो प्रयत्न केलो. एक आज बऱ्यांतलें बरें वातावरण आयज आमकां ह्या शहरान पळोवपाक मेळटा. एक खरोखरच एक आनंदाची गोश्ट की आज पूर्ण शहर जे आसा ते प्राण प्रतिश्ठापना दिसा निमित्त हे पूर्ण सगळे कडेन रोशनाई, सगळे कडेन भगवमय जाल्लें, सगळे कडेन राममय जाल्लें आसा आनी सगळे कडेन प्रत्येकाच्या मुखांत जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम. एक खरोखरच आयज सगळ्या आनंदाची गोश्ट. ह्या आर्टा बद्दल सारखे प्रतिकृती केला, रेप्लिका केला, सुंदर बरें दिसता. हे आमचे वास्को मतदारसंघाचे आमदार श्री कृष्णा साळकरान ह्याच्या फुडारपणान ही गोश्ट आमकां पळोवपाक मेळटा. ताणे कडेन सगळ्या वेगळ्या आर्टिस्टांक, वेगळ्या कलाकारांक एकत्र हाडून हे प्रत्येक जाग्याचेर तांणी ही मांडणी करून घेतल्या आनी आयज आमकां स्वतंत्र पाथ ज्या जाग्याचेर पळोवपाक मेळटा. बरो सुंदरसो आर्क ताणें आमचे विन्सन ग्राफिक्स जे आसा तांकां तांचे कडेन संपर्क साधलो आनी सुंदर प्रदेश आर्क तांचे कडेन करून घेतले. हे आमचे कुडचडेचे काही हालींच कार्यक्रम जालो, थंयसून तांचे कडेन रिक्वेस्ट केली, हो थंयसरलो देखावो हाडलो. हांगासरले आमचे सागर कांबळे आमचे ह्या मूळ रहिवासी, ताणें हो इनिशिएटीव घेवन बऱ्या पद्दतींतले सुंदर ह्या राम गीतेचें त्यांनी प्रदर्शन केलें. माझे नाव सागर कांबळे आणि ही जी आयडिया आहा ती ॲक्च्युली आमच्या सराच्या भावाची आसलेली. सो तो ॲक्च्युली बारीकच्या बारीक डिटेलिंगान वयता आनी ताका कशें जाल्लें, ताका एक परफेक्ट बूक जाय आसलेलो. म्हणल्यार तितून तुवें रामायण अशें ताका तेजी आयडिया आसली तशी. सो आतां हे बूक दाखयता पळय न्ही तूं, हय हाका पेजीस आसा. ॲक्च्युली पेजीस ना ताका. कितें कितें केलां ॲक्च्युली हो हिटलोन जो आमी जो फॉर्म येता तो शीट येता व्हडलो हय तो हिटलोन आनी हेजेर आमी हो फ्लॅक्स आमी प्रिंट करून फ्लॅक्स हे केला आनी सायडीसून हेका जो लेयर दिला पळय आमी असो तो बुकाचो फील येवपा खातीर ताका लेयर दिल्लो. आनी हो दुसरो आतां म्हणल्यार बाण आनी जय श्रीराम हे सगळे आमी टोटल हे डिसमेंटल म्हणल्यार तुका तिनूय पार्टान तूं डिसमेंटल करूंक शकता की तो खंयूय तूं व्हरोंक शकता आनी खंय 2 मिनटाच्या सेकंडान तूं परतो जॉयन करूंक शकता. कितले वेळ लागलो हे करपाक? ॲक्च्युली हांव कामाक आसतालो. हांव कितें करतालो, कामासून येवन हांव इल्ले 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 करून पयलीं एक पार्ट हो केलो, मागीर मदलो केलो, मागीर तो केलो, मागीर हे लास्टाक केले, मागीर हांव बुकाचेर बसलो आनी आदल्या दिसा म्हणल्यार 21 तारखेक फूल नायट जाग्यार रावन सकाळ पर्यंत हो 7:30 म्हणल्यार रेडी केलो. आनी एक्चुअली दव पडटालो म्हणून आमकां तो पेंटिंगेक खूब त्रास जालो, कित्याक पेंटींग तो दव पडोन मेल्ट जातालो. सो आमकां सकाळचे वताक मातशें रावपाक पडलें. जशें वत पडलें तो परफेक्ट जालो आनी सारको कंप्लीट जालो. हांगा आमी पळयलें वास्को शहर पयलीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर हें करतालें, एक पोर्ट टावन म्हणून, आनी सडनली हें करता आसतना लोकांचो विरोध बी जावना तुमकां की हे आनी खंयच्यान सेपरेनायजेशन हाडटा, हिंदुत्व हाडटा तुमी अशें कितें? ना, हें सेपरेनायजेशन न्ही आनी हें हिंदुत्वूय न्ही. राम म्हणटा तो सगळ्यांचो, प्रभू श्रीराम सगळ्यांचोच देव, सगळ्या समाजांतले लोक. आतां काल तुमी हांगा पळयताले जाल्यार जेन्ना आमचे एक 100-150 कार्यकर्ते काम करताले तातूंत भितर कांय ना म्हणल्यार 20 ते 30 जण मुस्लीम भुरगे आशिल्ले आमच्या ग्रुपांतले. सो तशें कोणाक हें नाशिल्लें. इनफॅक्ट एवरीबडी एन्जॉयड वर्कींग हियर आनी एवरीबडी म्हणजे वास्कोन कितें तरी वेगळेपण जाता हें पळोवन लोकूय सगळे खूश आशिल्ले. आज तुमी पळयत जाल्यार
वास्को नाल्यार मुरगांवचे लोक दाबोलेचे लोक सगळे येवन हांगा देखावो पळयतालो आनी सगळ्या कडेन एक बरें चैतन्यत वातावरण अशें जाल्लें. काल आमी म्युजीक लायिल्ली, आज ती आमी म्युजीक बंद केल्या कित्याक फाल्यां भुरग्यांच्यो प्रिलिम्स सुरू जाता. तुवें पळयलें जाल्यार अजून फुनेला थंय लागिल्ली आसा. हे सगळें डेकोरेशन बी चल्लां. एकदम बरें जालें. बस एकदम आवडलें. एकदम वास्कोन फर्स्ट गोंयान फर्स्ट म्हणजे वास्कोनच जालें आमचें एकदम फर्स्ट वास्को वास्को अजय वास्को एकदम बरें जालें. खरें बेस्ट एकदम इतलें एकदम बरें सुंदर जालें. एकदम आवडलें तुमकां? ना एकदम 100% आवडलें सारकें. तुमची गिरायक आहेत ते बी सांगता वास्कोन आमी हे पळयलें ते खूब कस्टमर सांगता एकदम बरें जालें. खरें वास्कोन एकदम इम्प्रुवमेंट जालें. एकदम बरें जालें म्हणून सांगता सगळें एकदम. कसले हे बरें जालें. कसले तुमचे दुकान कसले? आमचे रेडीमेड गार्मेंट्स रेडीमेड गार्मेंट. गार्मेंट्स अजय धंदो कसो चल्ला? काल बंडी येयली ना, बंडी भरपूर जाले आमचे सेल जाले. हा बंडीचे हा बंडीचे पॉवरफुल सेल सारखे सगळे भगवे बंडे सारखे आता शिवजयंती एकदम खरें. खंयच्यान हाडल्यो बंड्यो? बंडी बॉम्बे बॉम्बेच्यान. बॉम्बेचे ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर अजून आसा काय? ना कापड कांयच ना आमगे आता आमकां घालपाक बी मेळपा ना. कांयच ना आता डायरेक्ट शिवजयंती. आता डायरेक्ट शिवजयंती बरोबर. ताका सांगून दवर शिवजयंती आनी जाय पडटली. खरंच शुअर हा वारला जालें सगळें. हरशीं पुणून भगवो कलर घालून लोक भोंवनाशिल्ले न्ही ना ना कांय ना. आतां सामकें हें जालें सामकें एकदम आतां एकदम इम्प्रुवमेंट जालें आतां. तो कलरूच घालप. तोच कलर सगळ्यांक तोच कलर आवडलो. बंड्यो सगळ्यो ती तेजे. बंड सामकी बस मार्केटान कोणाकडेच ना. हा कोणाकडे इतलं अख्ख्या मार्केटान मार्केट कोणाकडेच अख्खे फुल अख्खे मार्केटान ना कोणाकडे. आणि सगळ्यांनी हांच्यान हाडलो ऑरेंज कलर हाडलो स्टार्टिंग सगळं. जय मुंबयच्यान श्रीराम हाडलो. बरयलें मुंबयच्यान. होलसेल. जय श्रीराम होलसेल. जय श्रीराम बरयल्लो. हा जय श्रीराम ऑरेंज प्लेन आसा. हा बरं झालं खरंच बेस्ट ओवरऑल धंदो कशे झाला. रेटीन कशे विकल्यो? 200 रुपये आणि 150 रुपये दोन हाडली. चड रेट मार्जिन ना 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 दवरना. ना चल मार्जिन ना. तुम्ही घातली काय ना काल बंडी? घातलेले तर हय घातलेले. बाजारान हा बाजारात विकपाकूच घालून बसलेले. मेन होय. तुमकां पळोवन लोकांनी विचारला आसतलें न्ही बंडी खंय पेमेंट मेळटा. काय म्हणटा सगळं पीस मागितलं सगळं देत. मागीर ते आतां धुवून पेड्यार जातल्यो ना ना काय ना नाही बस आणि यूज करपाक मेळटा ते परत. म्हाका आतां 27 वर्सां. हांव शिकला हांगा सगळें ल्हानपणां हांगाच जालां म्हाजी. आमी पयलीं म्हटल्यार सप्ता शिगमो कार्निवल म्हटल्यार बेश्टे वताले भोंवले घरा येयले. आयज कितेंय ओकेजन आसल्यार वास्कोन शिगमो जावं सप्ता जावं कार्निवल जावं लोक एकत्र येता युनायट जाता. पयलीं ते युनिटी नासलेले आनी आयज आतां आमचो राम मंदीर प्राण प्रतिश्ठा जालो. आतां ह्या क्षणान म्हाजी आतां भयण गुजरातांतल्यान आयला. ती सुद्दां सांगता वास्को अयोध्या असो दिसता म्हूण. तुम्ही आता वास्को बदलतना खूप पळयला दिसता न्ही? खूप चेंज झाले, सगळे चेंज झाले आता कंप्लीट. पयलीं सारके वास्को आतां ना. जे लोक हांगासर रावून गेल्ले आसा पळय न्ही ते परत विसरतले हांगासर वास्को पळोवपाक. हें वास्कोच काय म्हणून अशें तांकां तरी प्रश्न पडटलो हें वास्कोच काय म्हणून. बऱ्या खातीर चेंज जाला. बरें जालां, बरें डेवलपमेंट पयलीं जाला. वास्को काय वायट कारणाक लागून इतकें लोक कांय येताले. ना. बरोबर हा त्या खातीर येताले तेजे आतां सगळे नांव सगळे काबार जाला. सगळे नामनिशान कांय ना तेजो आतां. आतां त्याच बिचीचेर बायना बीच म्हणून अशें नांव आसा आनी तेच बिचीचेर आतां ट्युरिस्ट बी खूब येता आतां. वास्को बदल रहा है. खूप चेंज जाला आतां. खूप चेंज जाला आतां. तुमची रिक्षा बदलली काय ना 30 वर्सांनी? आता 30 वर्सांनी माझी तिसरी रिक्षा ही माझी. आता तिसरी हे हा रिक्षेन लोक बसता हांगा? बसता, भरपूर लोक बसता. इमर्जन्सी आसता कोणाचेर आमकां आपयता. हा खुबशे लोक येता. हेच्या बद्दल सांगा हो कसो दिसलो तुमकां? ना एकदम बरें जालें आनी बरें दिसता सारकें. कित्याक जाणां तो अशें कार्य म्हणटा तें केन्नाच जावना जावचें फाटल्यान कार्य. ती रांगोळी लायल्या ती परमनंट रांगोळी खंय आनी ती जगातली सगळ्यात मोठी रांगोळी. हय हय रांगोळी हरशी पाय लायल्या पडटा आनी उबी केल्या तरी पडना न्ही. उबी केल्या. उबी बरी रांगोळी लायल्ली आसा. जय श्रीराम वर्ल्ड बिगेस्ट परमनंट रांगोळी. तुमकां लोक विचारता काय ना वास्को रावता म्हणटकर? विचारता भरपूर विचारता कशें जालें कितें जालें तुमचें फंक्शन कशें जालें विचारता. आनी आमी ट्युरिस्टूय विचारता. दुसरी म्हणल्यार आमी रॅली बी काडली. जवळ जवळ 22-23 रिक्षा आमच्यो घेवन आमी रॅली काडली. सगळे कडेन अख्खे वास्को एअरपोर्ट टू सडा पर्यंत आमी सगळ्यांनी रॅली काडली हांगासर. आनी फर्स्ट टायम काडली आनी लोक सारके हॅपी. आमच्या बरोबर जय श्रीराम करून गर्जनाय दिले त्या लोकांनी. तुमच्या घरच्यांक घेवन आयले काय ना तुम्ही? सगळ्यांक घेवन येवन फोटो काडून सुद्दां हांव घेवन गेलो. सगळे दाखयले सगळ्यांक. तुमचो फेसबुक बी आसा?
ना फेसबूक ना फोटो कित्याचेर फोटो घातले? घातले आमी अशेच एकामेकाक धाडले फ्रेंडा व्हॉट्सअपाचेर घातले व्हॉट्सअपाचेर घातले सगळे. फेसबूक इंस्टाग्राम बी ना 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 मागीर तुमी आमकां वळखनात आमकां टायम हांव वळखता तुका टीव्हीचेर सदांच हा पळयता तेन्ना टीव्हीचेर तुका सदांच पळयता हांव. कितले दीस जाले तयारी तर ही जाली 4-5 दीस 5-6 दीस तरी चालू हेज्याला एक म्हयन्या पयलीं एका म्हयन्या पयलीं हे बरें जालें पावस बी पडूना मदीं पडलेलो ना दो पडटालो पूण पेंट ओलो उरतालो तरी पेंट तो पडलो पावस पडूना पावस पडूंक ना मदींच पडलेलो पळय तो पडूना मदीं ना आजे सो सुकपाक मातसो खूब डिफिकल्ट जातालें दो पडटा म्हणून हा पूण मागीर एट लास्ट रेडी जालें आमचें कशें आजे एका कितले दीस लागले करपाक एका मंथली 2-3 मंथ्स लागले करपाक गेलेले 2-3 म्हयने हय 2-3 म्हयने म्हणजे अयोध्येक देवूळ कशें बांदतले ते हय पयलीं हे ते घेतले हय ते पयलीं फोटो पयले फोटो धाडलेले काडले हय फोटो तेजेर हे केल्ले आमी आनी तेजे प्रमाणे केले तेजे प्रमाणे रेडी केल्या कितले दीस उरतलो हो आतां आतां एक 2-3 दीस हय लोकांक आपयतलो जाल्यार आपय हय तुमी प्लीज विजीट करा एका स्पेशल अयोध्येचे स्पेशल टेंपल हांगा हे रेडी केल्ल्या तुमी येवन पळोवचे आनी सेल्फी घेवची हो आर्टिस्ट कोण हांगा हे करपी हो मडगांवचो आमचो आशिश शिरोडकर म्हणून आमचोच एक म्हजो मित्र मागीर थंय एक रामाची मुर्ती केल्या प्रशांत सातार्डेकर म्हणटा ताणें आपल्या टिमी बरोबर हें केलें आनी म्हाका सांगून दिसता की आयचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा नरेंद्रजी मोदी ताजे एक आमी थंय एक हें केला बॅनर लायला आनी हो प्रवास म्हणजे नरेंद्रजी मोदीचो राम टेंपला बरोबर जोडणारो केन्नासून सुरू आसा तो आमी सारको दाखोवन दिलो म्हणजे 1970सून आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ह्या शिलान्यास जाला तेन्ना पसून आसा आनी तो एक सगळो आमी केलो हांगा एक तुमी पळयत जाल्यार एक मोठी रामाची द वर्ल्ड्स लार्जस्ट परमनंट रांगोळी ही आकाश नायक म्हणटा तो आमचो एक गोंयांतलो एक फामाद रांगोळी आर्टिस्ट तांणी आनी तांच्या रंकश आर्ट अकॅडमी तांणी केली तें करचें मागीर ताणें पयलें आमकां सांगिल्लें की आपूण करता ताका थोडो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आसा आपूण करूं काय म्हणून पूण म्हाका दिसलें की आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप आमच्या ह्या कलेक कित्याक रांगोळी ही आमच्या हिंदू संस्कृतीन खूब म्हत्व आसा सो ताका एक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून आमी तें केलें आनी असो सगळो हो कॉन्सेप्ट जालो कितले दीस म्हणसर हे दवरपाचें ठरयलें तुमी आमी धरिल्लें की एक वीक भर तरी हें उरचें म्हणून लोकांक ताजो आस्वाद घेवपाक मेळचो म्हणून म्हाका ह्या हाजेर एकूच सांगत दिसता की आयचो जो आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा ताणें आतां न्ही जाल्यार कितलीं वर्सां पयलीं सांगिल्लें जेन्ना हें देवूळ जातलें तेन्ना सगळे लोक युनायट जातले म्हणून आनी हें काल आमकां प्रत्यक्षान पळोवपाक मेळ्ळें जेन्ना एक जात्रे भशेन हांगा वातावरण निर्माण जालें हे 2 दीस म्हणजे कालच्यान आज पसून आज म्युजीक ना म्हणून चड आमकां मातशें डल दिसता पूण एक जात्रे कशें म्हालसा देवीन तुमी पयशे जाल्यार तुमकां उबे रावपाक जागो नाशिल्लो सगळ्यांक जोडणारो हो एक उपक्रम आशिल्लो आनी अखेराक म्हाका दिसता प्रभू श्री रामानूच आमकां सगळ्यांक जोडून म्हाका दिसता दवरलें